सांज तुमकां मागता आणि आज आमचे मध्ये आसात 5 जण आमचे भाऊ तांचे शाश्वत आंगण गुरूक वेचे आणि हांची मोठव्यान वळोख हांव तुमकां करूंक आशेता. 5 जण तुमकां स्क्रिनाचेर पळोवंक मेळटात. 27-28 वर्सांचे तरणाटे पुटपुटी तरणाटे हे. पयलो आसा प्रणम फेर्नांडीस, पीटर जोसेफ फेर्नांडीस आणि फिलोमेना फेर्नांडीस हांचो पूत आणि ताका आसा एकलें भयण प्राजना जॉसलिन फेर्नांडीस. ओ सांत आंतोनी फिर्गजेसो फेर्माइसो, कोडियाळ दियेसीसच्या फेर्माइसो. ताच्या उपरांत आसा भाऊ सिल्टन फिलीप नोरोना, मनेस्त फिलीप नोरोना आणि मनेस्तेन रोझिन नोरोना हांचो पूत आणि ताची भाऊ भयणी आसात स्विझर नोरोना, प्रिया नोरोना, सांजू नोरोना. आणि सिल्टन फिलीप सेंट आंटोनी चर्च मुडकणी कारवार दियेसीसी तावन येता. तिसरो आसा भाऊ अँटनी स्टीफन, ताचे आवय बापूय आसात सेबॅस्टीन आणि ॲग्नेस प्रमिला. ताका एकलें भयण आसा श्वेता मरिया. आणि अँटनी स्टीफन सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट चर्च विजयनगरा बेंगलोर दियेसीसीचो. ताचे उपरांत आसा जॉन क्लिफर्ड रॉड्रिगस, ताचे आवय बापूय आसात सिरिल रॉड्रिगस आणि मानेस्तीन लिना रॉड्रिगस. ताची भाऊ भयणी आसात सुनील केविन रॉड्रिगस आणि ग्लोरिया रॉड्रिगस. क्लिफर्ड रॉड्रिगस आ लेडी ऑफ पॉम्पे चर्च गुरपूर कोडियाळ दियेसीसीचो. ताचे उपरांत आसा विवियन संतोष मिनेझस, ताचे आवय बापूय वलेरियन मिनेझस आणि सिंथिया मिनेझस. ताची भयणी मध्ये पयलें आसा विना मारियट मिनेझस, दुसरें सिस्टर झीना कॅरोलिन मिनेझस बेतनी आणि प्रीता मरिया राणी मिनेझस, वॅलन प्रशांत मिनेझस, रेनिता सोनिया मिनेझस, विजय प्रकाश मिनेझस, रोहन पॉल मिनेझस. हो होली क्रॉस चर्च एलियार पदाव कोडियाळ दियेसीसीचो. आता हे आमचे भाऊ आपल्या आवय बापूय संगी आणि याजकां बराबर बलिदानाचे वेदेशी मेटां काडटना प्रवेश गीत गावया आणि पवित्र मिसा सांगता शाश्वत आंगवण्यांच्या या भोववर्त्या रितीक आरंभ दिवया. Samsugoto sumia tuja gera pautana stuti tuji gaitau dunia amchi meta kartana Santo Samsugoto sumia tuja gera pautana तुझी गायताव दुनिया आमची मेटा करताना तू आमचो मोगाळ सोडवूंदार Kakultiso Dev dăial potvetar Posnar tuam somogar sarvundar Kakultiso Dev dăial potvetar Ugli tuji kasetau, kakul tuji vărnitau Cemla tuja ami baghetau Santo Samso vorto somia तुझ्या घरा पावताना स्तुती तुझी गायताव दुनिया आमची मेटा करताना
तुझे घटाय दिता जिविता वाट आमकां दाखयता उदक तुझे घटाय दिता जिविता वाट आमकां दाखयता भक्तीन मोगान हर्षिता काळजान मोनान वंदिता मासा रक्तान तुझ्या एक जाता संतोष आमचो वर्तो सोमिया तुझ्या घरा पावताना स्तुती तुझी गायता दुनिया आमची मेटा काढताना संतोष आमचो वर्तो सोमिया तुझ्या घरा पावताना स्तुती तुझी गायता दुनिया आमची मेटा काढताना गवळी तू शेळ्या सोरोग दिताय नितळ उदकाचो पोस करताय गौरी तुझे आमचो रोग दिताय नितळ उदकांत तांचो पोस करताय आदार तुजो आवडेता बेसांव तुझे लालेता पाताक सांडून नवे जिवीत जियेता संतोष आमचो वर्तो सोमिया तुझ्या घरा पावताना स्तुती तुझी गायता दुनिया आमची मेटा काढताना बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या स्वाम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगच्यानो देवान आमकां हर एकल्याक ताची विंचलेली जावंक आपयलां पवित्र स्नानांत आमकां मेळिल्ल्या ह्या आपोवण्याचो आज आमी गरजेन उगडास काडूंक जाय कित्याक थोड्याच वेळान आमच्या 5 जाणां भावांनी करच्यो शाश्वीत आंगवण्यो आमच्या हर एकल्याच्या मूळ आपोवण्याचें एक वर्थें रूप हे आमचे भाव कार्मेलीत वर्दींत सुमार 9 वर्सां जियोवन आनी फुडल्या जिविताक हीच वाट संपूर्णायेची वाट म्हूण वळखून आयच्या दिसा देव प्रजे मुखार शाश्वीत आंगवण करूंक फुडें सरल्यात ह्या लितुर्जीक संभ्रमाक हजर आसच्या तुमकां सोमेस्तांक मोगाचो येवकार पाठयता जो सर्गींचो बाप आसा संपूर्ण तशें ताच्या भुरग्यांनी संपूर्ण जावंक जाय म्हूण जेजूनच आमकां उलो दिला ही संपूर्णाय जोडच्यांत धार्मीक आंगवण्यो प्रमुख पात्र घेतात सोमिया आमी कोणास अशीं वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची सिमांव पेद्रोन सांगल्ल्या ह्या उतरांनी आमच्या आंगवण्या फाटलो गुटू आमकां कळटा देखून आज संपूर्णायेची वाट आपणावंक धिरादीक मेटां काडचे हे भाव आपली स्वाखुशी आनी आशा मोडून विधेयीपणाक वेंगतात सीमित मोगा प्रास सोमेस्तांचे जावंच्याक निस्कळपण वेंगतात संवसारी वस्तूंक आनी पदवेंक मरोवन समर्पणांत साक्षी जावं आमी समेस्त संगता मेळ्ळे आसता कोणा लागीं वचूं आमी तुज्या लागीं आसात उतरां जिविताची अविलाच्या शांतीदारान सांगचे बरी देवा तुज्या क्लोज पुरो सोलोस दियोस बास्ता हे आमचे भाव हो संदेश ह्या आदेश आमकां दितात आमकां देव मात्र पुरो पुनस्कत आमी आमची आशा खुशी आमी उसारता तरी जायते फावटी आमी सुकून पडल्या कोणा लागीं वचूं म्हणून जायते फावटी दुसऱ्या लागीं आमी गेल्या ही आमची अस्कतकाय हें आमचें उणेंपण आमी वळखून घेवया आमच्या सरपतकांचें बक्षण हें बघून सांगता आमी म्हणया
हांव पत्की सर्वकृता देवा आणि तुमकां भाव भयणीनो मुसुगुन्या सारून सांगता मनाची तुमून मनात सारून वायट करून आनी बरें सारून हांवें जायतीं पातकां केल्यात होमचो अपराध होमचो बोड अपराध ह्या पासून भयण सदांच संपारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळेच परादेवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पोदवेदा देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गींच्या राया संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू Krista. Eklos tu pământ, eklos tu Ishvar, eklos tu Parameshwar. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापाया तुझ्या पुता सोबे पवित्र स्नानाचे देणे तुवें भोव बळाबरीत केलय आनी तांची गरजान जेजूचो अदीक लक्षलो पाटलाव करच्या उदार अत्रेगान भरलय. तर शिव वर्तमानाच्या संपूर्ण कायाच्या मार्गार तांबन आसतना चलोवंक तांकां बळ दी आनी अशें तांच्या मतवसी जिविता वरवीं तुज्या सगळ्या भुरग्यांची पवित्राय वाडय आनी तुजें रास विस्तरोवन तांकां उमेद चडय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत
जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससनाक. सामुएलाच्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी भुरगो सामुएल एलीच्या जतनेकाल सर्वेस्पराची सेवा करतलो. त्या काळार सर्वेस्पराचो ताळो आयकूंक भोव अप्रूप जाल्लो. सर्वेस्पराची दर्शनाय मस्त मेळनातली. एक दीस एली आपले सदांचे सुवातेर न्हिदून आसलो. ताच्या दोळ्यांक साय मांडिल्ली पळोवंक ताका दिसनातलें. देवाची पणवी पालवंक नातली आनी सर्वेस्पराची आर्क पेट दवरलेल्या सर्वेस्पराच्या पवित्र स्थानांत सामुएल न्हिदून आसलो. आनी सर्वेस्परान सामुएलाक उलो केलो आनी ताणें जावाब दिवन म्हळें, आळे आयलो. आनी एलीशी धांवून वचून ताणें म्हळें, आळे हांव आयलां, म्हाका तुवें आपयलोय वे. एलीन ताका म्हळें, हांवें तुका आपोवंक ना म्हज्या पुता, पाटी वच आनी न्हिदे. तो गेलो आनी न्हिदलो. परत्यान सर्वेस्परान ताका आपोवन म्हळें, सामुएल. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हळें, पळय हांव आयलां, तुवें म्हाका आपयलोय वे. आनी एलीन ताका म्हळें, हांवें तुका आपोवंक ना म्हज्या पुता, वच आनी न्हिदे. ते दोळपर्यान सामुएल सर्वेस्पराक वळखनातलो आनी सर्वेस्पराचें उतार ताका उगडापे जावंक नातलें. आनी तिसऱ्यान सर्वेस्परान सामुएलाक उलो केलो. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हळें, पळय हांव आयलां, तुवें म्हाका आपयलोय वे. तितल्यारच सर्वेस्परस भुरग्याक आपयता म्हूण एलीक कळोवंक आयलें. आनी सामुएलाक ताणें सांगलें, वच आनी न्हिदे. आनी कोणेय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवाक आयकता. सामुएल गेलो आनी आपले सुवातेर न्हिदलो. सर्वेस्पोर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदलेच परी सामुएल सामुएल म्हणून ताका उलो केलो. आनी सामुएलान, उलय सर्वेस्परा, तुजो साकोर आयकता अशी जाप दिली. देवाचें उतर हें. तुझे मुकामळ हांव सोदीत आसा सर्वेस्पोरा. तुझे मुकामळ हांव सोदीत आसा सर्वेस्पोरा. सर्वेस्पोर मुजो उजवाड, तोच मुजो तारक. हेर कोणाक हांवें बियेम सलूंक जाय. सर्वेस्पोरस म्हज्या जिविताचो खांबो, हेर कोणाक हांवें कापोवंक जाय. तुझे मुकामळ हांव सोदीत
राहू हावे सोम्याचे घरी सगळी मुची जिणी सर्वेस पोराची गोडसाण साकून भोगच्याक त्या देव मंदिरांत ताची साप म्हाका मेळत तुजी मुखामळ हांव सोदीत आसा सर्वेस पोरा तुजेच हुजरी हांव रावता सर्वेस पोरा तुजे मुखामळ मुझे ताव लिपय नाका तुमच्या साकराक रागान पयस करी नाका तुजे शिवाय म्हाका कोणच आधार ना तुजी मुखामळ हांव सोदीत आसा सर्वेस पोरा तुजी मुखामळ हांव सोदीत आसा सर्वेस पोरा सा पावलोन तेसलोनिकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वसाप भावा भयणीनो सोम्या जेजू थंय आमकां आसा त्या एकवटाचे नावी इतले आमी तुमचे लागी विनंती करता आनी प्रार्थून मागता देवाक मानवून कशें चला जाय म्हूण आमचे लागीं तुमी शिकल्यात आनी तेच परी तुमी येदोळ पर्यंत जिवन आयल्यात हें सगळें खरें तरी पूण आनीकी तुमची जिणी चड वृद्धी करी जाय म्हणून आमी तुमचे लागीं प्रार्थिता सोम्या जेजूच्या अधिकारान कसल्यो आज्ञा हांवें तुमकां दिल्यात म्हूण तुमी जाणात तुमी भाग्यवंतपणान जिये जाय म्हूण देवाची खुशी अनिस्कळपण तुमी पयस करी जाय अनिस्कळपणांत आमी जिये जाय म्हूण देवान आमकां आपोवंक नात आमी भाग्यवंतपणी जिये जाय म्हूण आपयलां देखून जो कोण ह्या संगतीची बेपारवा करता तो मनशाची बेपारवा न्हय बगात तुमकां पवित्रत्मो पटयतल्या देवाचीच बेपारवा करता भावा भयणी मदल्या माया मोगा विशयान हांवें तुमकां बरय जाय म्हूण गरज म्हूण दिसना कित्याक एकामेकाचो मोग करूंक तुमीच देवा लागचें शिकल्यात त्या प्रमाणे सगळ्या मेसेदोनियांतल्या सोमेस्त भावांतय माया मोग तुमी दाखोवन आयल्यात तरी ह्या मोगांत आनीकी चड वाडा म्हूण भाव भयणीनो आमी तुमचे लागीं प्रार्थिता हांवें तुमकां येदोळूच सांगले बरी समाधानान जियोंक सोदा आपआपलें काम करा तुमचेच हात पांय जोरून वावुरात अशें पवित्र सभे भायर आशिल्ल्या लोकां मुखारी मर्यादेन चलोवंक आनी कोणाचेय हांगाक पडना जावं तुमकां साध्य जातलें देवाचें उतार हें देवाचे व्हड उपकार Alleluia, 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 Alleluia. हांव तुमकां सेवक म्हूण सोना इश्ट म्हूण
वयतलो कित्याक पापात हांव नायकलें सर तुमकां कळीत केला Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजो हांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. जेजूच्या शिसामदले सबार जण हे आयकून म्हणाले हे उलोवणे विपरीत जाले ते आयकूंक कोणाक जायत ह्या विशयांतच आपणाचे शिस गुणगुणोन आसात म्हणून जेजू समजलो आनी तांकां म्हणालो हे आयकून तुमचो बोवाळ दंडोळलो काय तर मनशा पुताक पयलो आसलो कडेन सोडून फाटी वेताना पळयशे जाल्यार तुमी कितें म्हणशात जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान आनी मनीस खंयच्याकी उपकाराना हांव तुमच्या लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची तरी तुमचे मदें आसा थोडे सत्मानिनांत आसले आनी परत्यान तो तांकां म्हणालो देवानच हांवें तुमकां सांगलें बापान तें देणें दिल्ले करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना हाचे उपरांत जेजूच्या शिसा भितरले सबार जण तसो सांगात सांडून फाटी परतले तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें तुमी वचूंक सोदतात वे सिमोन पेद्रून ताका जाप दिवन म्हळें सम्या आमी कोणा सरशी वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताची तूंच देवाचो भगेवन म्हणून आमी सतमानलां आनी आमकां खात्री आसा देवाचे उतार हे वाकरी तुका क्रिस्ता. आतां शाश्वीत आंगोन्यो करच्या उमेदवारींक तयार केल्लो फ्राद ह्या आमच्या भावांक नांवान फुडें आपयता आनी प्रांताच्या वडिलां मुखार प्रस्तूत करता वडिलान विसरल्या सवालांक उमेदवार जोगती जाप दितेच आमी सगळ्यांनी उबे रावन दिनवासनेच्या बोगणांनी सोम्याक दिनवासो ह्या गिताचो श्लोक गावचो. शाश्वीत आंगोन्यो करूंक कुशी व्हरतात ते फुडें सरात. भाग्यवंत आंदेसाच्या तेरेजाचो भाऊ प्रणाम जोविन फेर्नांडीस, भाग्यवंत पद्वच्या आंतोनिसो भाऊ सिल्टन फिलिप नोरोन्ना, भाग्यवंत त्रिंदादिसो भाऊ एंटनी स्टीफन, बाळका जेजुसो भाऊ जॉन क्लिफर्ड रोड्रिगस, भाग्यवंत कुर्सासो भाऊ संतोष मिनेजस, म्हज्या मोगाळ भावानो देवा आनी ताच्या पवित्र सभेत हांव तुमी कितें मागतात
सगळीं उबी रावया आनी सोम्याक दिन वसूया घेवया. Sumyatin wasuya to boro, Sumyatin wasuya to boro, Sumyatin wasuya to boro, Moga parimita sokoro. बसया. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी आज प्रत्येक थरान आपणाच्या जिविताचे शाश्वत आंगोन कार्मेलीत वडणीन करच्या भाव प्रणाम एंटनी जोसेफ, संतोष, क्लिफर्ड आनी श्रेटन. पेद्रूची उतरां परत्यान परत्यान आमच्या मथी घेतात. तुमी सोडून वयतात गी म्हूण जेजून तांकां सवाल मारता आसतना पेद्रू एकूच पटी उडलो आनी म्हणूंक लागलो, आमी खंयसर वचें? तुजे लागीं आसात उतरां सासन जिविताचीं. आमच्यान खंय वचूंक जायना. ह्या आमच्या जिवितांत साहित्य आमी बगलां, पूण आमकां एक खात्री मेळ्ळ्या, तूं म्हूण आमचो सोमी, तूं म्हूण आमचो सोडवंदार. आनी त्या देखून संतऱ्याच्या सांगाता आमी आमचे ताळवे मेळयता आनी गायता सोलोस दियोस बास्ता, देव एकलोच पुरो. 2018 इस्वेंत उत्तर आयर्लंडांत एक वर्द जाली आनी सगळ्या कथोलिक संवसारार ताची खबर वाडली. फिलीप मुलरेन म्हणलो एकलो तरणाटो, सादारण 35 वर्सांचो. त्या दीस ताका वर्द केदाळे जातात, पूण ह्या वर्दीची खबर आयर्लंडांत सगळ्या पेपरांनी वाडली. सगळीं टीव्ही माध्यमां ती गजोंक लागली. आदी आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर जावन आसलो वो फिलीप मुलरेन सर सांडून ह्या जाग जालो. आनी उपरांत ताजे कडेन संदर्शन करता आसतना तो म्हणालो, फिलीप मुलरेन उत्तर आयर्लंडाचो फुटबॉल खेळांत प्रवीण आनी इंग्लंडाच्या फामाद मॅन्चेस्टर युनायटेड ह्या क्लबाक ताका मोला घेतलो. आनी डेव्हिड बेकहॅम म्हणलो विश्व प्रख्यात म्हणयेत क्रिकेट प्लेयर त्या टिमांत आसलो, त्या क्लबांत आसलो आनी ताजे सांगता तो खेळून आसलो. वर्साक 6 लाख पावंड तो जोडटलो. पूण तो म्हणटा जिवितांतलें संवसारांतलें साहित्य हांवें बगलें, पूण कालेंगी म्हज्या काळजांत एक खाली जागो आसलो. वर्साक 4 कारांक आनगेलीं, जायतीं घरांक आनगेलीं, नायट क्लबान जिवीत केलें, पूण वो काळजांत आसलो तो खाली जागो खंयच्यांनी भरती केलो ना. 2009 तो म्हणूंक लागलो आनी खेळूंक जायना. परत्यान परत्यान त्या काळजांत आसलो तो खाली जागो वॅक्यूम म्हणटा आमी, थंय बरो नासतना नासामांदानी जालो. ब्रेकान घेता म्हणून फुटबॉलाच्या क्लबाक हांवें रजा घाली एका वर्साची. म्हज्या गांवाक हांव फाटीं गेलो आनी एक वर्सा फाटीं येतलो म्हणून हांव फाटीं आयलोच ना. थंयसर म्हजें परिवर्तन जालें. कारां, घरां, नायट क्लब, संवसारी जिवीत आनी खंयचेच हांव म्हाका समाधान मेळ्ळें ना, धदोसकाय मेळ्ळी ना. सेमिनरीत गेलो, फिलॉसॉफी शिकलो, उपरांत डॉमिनिकान वर्दीक गेलो आनी 2018 इस्वेंत जुलायच्या 8 तारखेर ताका वर्द मेळ्ळी
अजूनही आसा सेवा दिवन आनी आपणाचें जिवीत एक साक्ष जावंक पावलां जायत्यांक संवसाराच्या वस्तूंक लोभ दोन थेंच जोडून आसच्या ह्या संवसारांत पयस युरोपाच्या ह्या आयलँडांत घडटा आसतना सुमार 8 वर्सां आदीं आमच्या गांवांतच घडलें. सिस्टर बेनेडिक्टा आतां ती पुना बितेल्या माद्रेच्या खोव्यांत आसा. पूण डिसेंबरांत ह्या ब्रदर्सां पर्यंत डिसेंबराच्या 19 तारखेर तिणें तिच्या जिविताच्यो शाश्वत आंगवण्यो केल्यो. एरोनॉटिक्स इंजिनियर जाल्ली ती. कुवेटांत जल्मून थंयसर व्हड जावन गांवांत येवन बॉम्बेंत मास्टर्स डिग्री केली आनी पुण्यात वचून तिची PhD केली. PhD करून तिची वायवा जावन एक दीस आपल्या आवय बापायन सांगूंक लागली हांव बितेल्या माद्रेच्या खोव्यांताक वेतां. जायत्यांनी तिची वळख आसल्यानी ह्या जगांनी सुद्दां तिका सांगलें तूं इतली शिकलाय PhD करून केल्या डॉक्टरेट आतां ती बितेल्या माद्रेच्या खोव्यांतात वचून कितें करताय. तुजें शिकप ती शिक्षण दिवचे संस्थेची सिस्टर आसात थंयसर गेल्यार फायद्याचें पडात. ती म्हणाली आखा जिजो म्हाका आपयना सर्वस्व ताका दिवंक सदांच ताजे संगाता रावंक खेदाळाय ताच्या त्या अनुभवान बरोवंक तो म्हाका आपयता. PhD सनद आसा तें शिक्षण म्हाका पूण खालसाचें शिक्षण जेजू दिता. 15 दिसां आदीं हांव थंय परत्यान गेल्लो. तो संतोश तें समाधान ती धादोसकाय तिच्या जिवितांतली तें आश्चर्य मुखामळ पळयतल्यांक प्रेरीत करता. कितें गाय ह्या तरणाट्या चलयेन आकर्शीत केलें जें कितें शतमाना आदीं कार्मेलीत वर्देच्या सुदारकेन अविल्याच्या सांतेजान सांगुल्लें आनी मागुल्लें सोलोस दियोस बास्ता. म्हज्या जिवितांत देव एकलो पुरो दुसऱ्यांक शुल्लाक कांय न्ही. आज ह्या तरणाट्यांक पळयतना म्हाका तशेंच भोगता. घटमूट तरणाटे हुशार तांच्या जिवितांत जें कितें जेजून विसरलें भशेन तांकांय विसरल्या बरी म्हाका भोगता. 8-9 वर्सां आदीं तांच्या कार्मेलीत जिवितांत पयन तांणी सुरू केल्ल्या वेळार ते जायते जाण आसले. भोवशांचे कडेन जेजून निमाणें सांगलें तुमी सोडून वेतात गी. भोवशे तांणी जबाब दिल्या सांग पेद्रू बरी खंय समय आमी सोडून वेचें सोडून आयल्या पुरा. तूं एकलो मात आमकां जाय. सोलोस दियोस भास तो एकलो मात पावता आमकां दुसरें कांय नाका. फिलीप मुलरेन सांगल्या बरी खारां घरां नायट क्लब संवसारांतले सर ग्रेस्त काय इल्ली मनी तांणी पळयल्या आनी त्या विशयान तांकां समजून आसा. पूण ते सर सांगतात हें सर्व न्ही एकठांवक आनी जमोवंक जेजून आमकां आपयलां ताजे सांगात रावंक. त्या देखून कार्मेलीत वर्देंत 8-9 वर्सांची तरबेती जोडल्या उपरांत परत्यान ते आमचे मुखार तांच्या रिलिजियस जिविताचें समर्पण करता आसतना एका उतरान सांगतात हे आमच्या समर्पणा मुखांत सोलोस दियोस बासता आमकां देव मात्र पुरो. संवसार आकर्शीत आनी संवसारांतल्यो आकर्शीत वस्तू आमकां आमी 3 P म्हणटा इंग्लिशांत पॉजेशन प्लेजर एंड पावर. 3 आंगवण्यांच्यो विरोध वेच्यो त्यो पॉजेशन प्लेजर एंड पावर. एकठांवचें आस्त बदीक म्हणटा आमी पदवी आनी कुशलकाय ह्या विरोध झुजोवन जेजू सांगाता तो एकलोच पुरो म्हूण रावंक आमी आमकां समर्पित. निश्कळपणा मुखांत
दुबळेकाय मुखांत विधेयपणा मुखांत हें जर तर सांगता गेलें आनी कितें जाय एका उतरान सांगचें तर हें समर्पण ते सांगतात हांव सगळो जेजू सोंसू कित्याक जेजू मात म्हाका पुरो आनी त्या पासून हांव जेजू सोंसू सगळो जेजू सोंसू भावानो आमी तुमकां शाबस म्हणटा धैर्य देख तरणाटे तुमी बळा देख मेळटा गान मुखार सायल्यात फाटीं पळय नाकात जेजूचेर तुमची निगा दवरून मुखार वसात कशें पेद्रू जेजू उदकाचेर सोलून येताना ताका पळोवंक लागलो आनी जर तर सोम्यान तूं म्हाकाय ह्या उदकाचेर सोलोवंक सकत दी आनी जेजू म्हणलो ये आनी जेजूचेर ताणें नदर मारली आपणाची दिस ताचेर कंसायली आनी उदका वयल्यान तो सोलोवंक लागलो सट्टी सांगना पूण हें तुमच्या जिवितांत घेया जेजूचेर तुमची दिस्त कंसाया जेजू तुमच्या जिविताचें केंद्र जावं दी आनी त्या जेजूक घेवन पळोवन बघून सिदा मुखार सर वसात संवसारांतली आशेची कुशेची जायतीं वादळां वारें थंयसर आसतलें आनी संवसारांतलें जिवीत दर्याच्या उदकावरी अल्लोलो कालोलो जातलें पूण तुमी बुडचे नात कित्याक तुमची केदोळ पर्यंत तुमची ती दिश्ट जेजूचेर कोंसून आसा तेदोळ पर्यंत तुमी बुडचे नात संवसारांतल्या सर कश्ट नश्टा मध्ये तुमी उतोवन वेतेल्यात सोलून वेतेल्यात आनी पडटा आसतना पेद्रून सांगल्या बरी सोमी आमकां बादशा कर म्हणटा आसतना जेजूचो तो कुमकेचो हात तुमकां मेळटलो आनी तुमी नीट जातल्यात कितें करीत ह्या पासत हेचे पयलें वाचप तुमी आयकलें सम्वेल प्रवादींचे देवान सम्वेलीक आपयलो मोदेने रातीर न्हिदून आसचो वेळ पूण सामुएल न्हिदून पडूंक ना तो ताळू आयिल्ल्या वेळार ताज्या कानान तो रिगलो आनी एकच पटीन तो उठलो आनी एली सचीन प्रवादी एली लागीं धांवो लागलो तुवें म्हाका आपयलय ह्या सम्मेलचें कान तुमचें तें आसून दीत कार्मेलीत वर्द म्हणटा आसतना दुसरो सोप दिवचो मागण्याची वर्द मागण्याची वर्द कोण मागण्या मुखांत ह्या जेजू लागीं लागशिल्लो मोगासो बांदून हाडटा ताचे कान केदाळाय संशय बरें निट्ट देवाच्या थाळ्याक आयकूंक ते निट्ट मोदेण्या रातीरी ते तयार आसात सेन्सिटिविटी म्हणटा आमी सेन्सिटिविटी टू द वॉयस ऑफ गॉड मागणें तें देवाच्या थाळ्याक आयकुचें आनी देवाच्या त्या थाळ्याक आयकून त्या प्रकार जिवीत मांडून हाडचें ह्यो तुमच्यो 3 आंगुन्यो तुमी करच्यो ह्या पासत तुमकां आदार दितल्यो देवाचो लागशिल्ल्यान मोग करूंक संवसारांतल्यो सर वस्तू उपेसूंक पूण संवसाराच्या वस्तूक लब्धना जावन जेजूक एकल्याक मात लब्धोन ताचे त्या उतरां सदांय आयकून ते तुमचे कान दीस वेतना आनीक चड आयकूंचे तसले जातले आनी तेन्ना तुमचें जिवीत भरती जिविताची भरती जातली तें तुमचें जावं दी म्हणून आमी मागता संवेल बरी तुमचे कान देवाच्या उतराक केदळाय नीट धरा हांवें सांगलें कार्मेलीत वर्द आनी ह्या कार्मेलीत वर्दीचे 3 मुद्या दिवपातोर म्हूण सांगयत मागण्याचें जिवीत भावपणाचें जिवीत आनी मिसांव लायफ ऑफ प्रेयर फ्रेटर्निटी अँड मिशन्स मागण्याच्या जिविता मुखांत देवा लागीं लागशिल्लो संबंद हाडचो आनी देवाचो इश्ट जावन जियोवचें
फ्रेटर्नल जिवीत म्हळ्यार समुदायाचें जिवीत, भाऊ बांदपणाचें जिवीत. आनी तें जिवीत तर जेजू आमकां सांगता, क्रिस्ती मोग म्हळ्यार सॅक्रिफिसाचो मोग, अगापे. अगापे म्हळ्यार सॅक्रिफीस. आनी एक उतरान सांगचें तर समुदायाचें जिवीत म्हळ्यार, फ्रेटर्नल जिवीत म्हळ्यार आपणाकच विसरोवचें आनी अन्येका बसत जिवीत जावचें. टू बी अलायव्ह फॉर दी अदर. असलें जिवीत बांदता आसतना आनी असल्या देवाच्या संबंधान येत आसतना देवाचें मिसांव तुमचें मिसांव जातलें. कशें जेजून 12 आपोस्तलांक विंचून काडलें, ताजें तें मिसांव मुखासून व्हरूंक आनी तो विंचून काडून आसा ताचें तें मिसांव मुखासून व्हरूंक. त्या वेळार तुमचें जिवीत नंदन जातलें. आमी आसून तोसतां आनी थोडेच घडयांनी तुमकांच तुमी समर्पीत दितल्यात. येतीन तुमी कशें ते आंगवण्यो संवसारी वस्तू जावन मेकळे जावन सदांच जेजू चिटकून रावन, डिटॅच फ्रॉम एवरीथींग ऑफ दीस वर्ल्ड अँड अटॅच ओन्ली टू जीजस. कार्मेलितांच्या सुदारकांनी हाचे विशीं आमकां जायतें शिकयलां आनी तुमी जायते शिक्षीत जावन आयल्यात. जें कितें तुमी शिकल्यात आनी आमच्या भाग्यवंतांनी आमकां तें जिवितान दाखयलां, तें तुमच्या जिवितान येत आसतना तुमकां निजायकी जिविताची भरती मेळटली. आनी त्या दळा तुमी तुमकां सांगतल्यात, इट वॉज ऑल वर्थ. हें पुरा सांडून जेजू चिटकून दवरचें निजायकी सार्थक. इट्स ऑल वर्थ. तें तुमचें तें जावं दी. देवाची काकूळट, देवाचोय बेसवां तुमचे सदांच आसूं दी. हांगा आसली आमी सगळीं तुमचे बसत मागता, तुमकां शाबास म्हणटा. पूण आमी घरा वयता आसतना तुमकां विसरना. त्या तुमचे बसत आमची मागणी आमी उबारता. तुमच्या धैर्यादीक मठांत सदांच तुमी मुखारसून वचूंक, धैर्यादीक खरमेलीत जावंक आनी जेजूचो अनुभव तुमकां मेळ्ळो तो वांटून घेवन दुसऱ्यांकी ह्या जेजूच्या मोगांत वांटिले जावचे भलायके खातीर तुमी जावं दी म्हूण आमी मागता. सरस्वतीचें आशिर्वाद तुमचे सदांच आसूं दी. आमेन. आतां उमेदवारींनी उबे रावचे. उमेदवार स्वाकुशेन आनी देवाच्या कृपेच्या आदारान हें जिवीत विंचून काडटात म्हणलें समजून घेवच्याक जमलेल्या सर्वां उजीर सवाला मुखांत्र प्रांतीय वडील तांची तपासणी करतले. मोगाच्या भावानो, पवित्र स्नानाद्वारी आजच्या दीस तुमी पदकाक मेल्यात आनी सोम्याक समर्पीत जाल्यात. शाश्वत आंगोण्याच्या बांदान सोम्यतेन सर लागशिल्ल्यान एक कोडोंक तुमी तीर निर्धार घेतात. ख्रिस्त आमच्या सोम्यान आनी ताच्या अवकार मायेन आपणाक विंचलेले संपूर्ण निश्कळपणाची, विधेयपणाची आनी दुर्बळकायेची जिणी देवाच्या कृपेच्या आदारान जिवंक आनी त्या जिणेंत शाश्वत स्थिरासन सांबाळूंक तुमी थीर निर्धार घेतात. सुवार्थेची शिकोवन जियोवन आनी कार्मेल माय भगवंत अवकार मायेच्या भावांच्या दरेक मेळाच्या नियमा उर्बेन पाळण देवाचो आनी तुमच्या पेल्याचो संपूर्ण मोग निरंतरी करूंक तुमी थीर निर्धार घेतात. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आनी आमची शरतीन भगवंत अवकार मायेच्या आदारान तुमची सगळी जिणी तिरेसान्याच्या मागण्यान आनी अपोस्तोलीक वावरान देवाच्या पैजेची सेवेक समर्पूंक तुमी थीर निर्धार घेतात. तुमचे तें बरें काम सुरू केलो तो देव सुमेन जेजूच्या येण्या फुडें ते संपूर्ण करून दी. आमेन. आपली खुशी पवित्र सभे मुखार उसान सांगलेल्या भावांचेर
सर्व संत भक्तांची मजत मागची गरज अंकुर मयेच्या ह्या वडदींत भगवंत तेरेजाच्या कुटुंबांत एक जावन जियोवच्याक वडील पयले विशेष मागण्याक उलो दिता. मागण्या उपरांत संत भक्तची लदीन आमी गायतले. लदीन मागतना आपल्या समर्पण सुगुर्त जावन हे भाव धरणीक सरपडतले. पूण उपासकाचो काळ देखून हेरां सगळीं आमी उबी रावून ह्या भावां खातीर सांता भक्त लागीं विनंती करया. दये करून सगळीं उबी रावा. मोगाच्या इश्टानो, अंकार मेळीचे ससायेन भगवंत तेरेजाच्या कुटुंबांत क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक आपयल्या ह्या आमच्या भावांक आशिर्वाद दिवन तांच्या निचेवांतांकां तीर करूंक पदव्या देवा लागीं मागया. सौम्या काकुतकर सौम्या काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर सौम्या काकुतकर सौम्या काकुतकर भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमपासून विनंती कर भाग्यवान मेंगेली आमपासून विनंती कर भाग्यवान देवदूतानो आमपासून विनंती करा भाग्यवान एलियास प्रोफेता आमपासून विनंती कर भाग्यवान जुसे आमपासून विनंती कर भाग्यवान जुआम बाप्तिस्ता आमपासून विनंती कर भाग्यवान पेद्रू आनी पावला आमपासून विनंती करा भाग्यवान जुवाव आमपासून विनंती कर भाग्यवान मरी मगदलेना आमपासून विनंती कर भाग्यवान स्तेफाना आमपासून विनंती कर भाग्यवान लोरेसा आमपासून विनंती कर भाग्यवान अंतियोकाच्या इनासा आमपासून विनंती कर भाग्यवान ताग्ने आमपासून विनंती कर भाग्यवान परपेतुआनी फेलिसिता आमपासून विनंती करा भाग्यवान ग्रेगोरी आमपासून विनंती कर भाग्यवान आगोस्तीन आमपासून विनंती कर भाग्यवान बाझिल आमपासून विनंती कर भाग्यवान बर्नाडा आमपासून विनंती कर भाग्यवान फ्रांसिस आनी दोमिंग आमपासून विनंती करा भाग्यवान पादुवाच्या भाग्यवान तांतोनी आमपासून विनंती कर भाग्यवान फ्रांसिस सावेरा आमपासून विनंती कर भाग्यवान जुआ मारी वियानी आमपासून विनंती कर भाग्यवान सियानाच्या कात्रीना आमपासून विनंती कर भाग्यवान बापा कुर्सासो जुवा आमपासून विनंती कर भाग्यवान ताविलाच्या तेरेसा आमपासून विनंती कर
बागेवोन लिझियाच्या तेरेजा, Ama pasut vinadică, बागेवोन जेरुसल्याच्या अल्बर्ट, Ama pasut vinadică, बागेवोन कुर्साच्या बेनेडिक्ता, Ama pasut vinadică, बागेवोन तांदेसाच्या तेरेजा, Ama pasut vinadică, बागेवोन रेफेला, Ama pasut vinadică, बागेवोन magdalen पाजी, Ama pasut vinadică, बागेवोन मार्गरेता, Ama pasut vinadică, बागेवोन त्रित्वीच्या एलिझाबेथ, Ama pasut vinadică, सोमेस्त देवाच्या बागेवंतानो आणि भक्तानो, Ama pasut vinadică, तुमची जबाब निवारम काय सौम्या, Nivaram cae somia, तुझी दया दाखव, Nivaram cae somia, सर्वायटांतली Nivaram cae somia, सर्पातकांतली Nivaram cae somia, सासनाच्या मरणांतली Nivaram cae somia, तुझ्या भगवंतपणाच्या मेस्तेरावरवी, Nivaram cae somia, तुझ्या भगवंत मरणाने जीवनपणावरवी, Nivaram cae somia, तुझ्या पवित्रात्म्याच्या देण्यावरवी, Nivaram cae somia, तुमचे जबाब तुझे लागी मागता वाय काम काम, तुझे लागी मागता वाळका, आम्ही पातकी, तुझे लागी मागता वाळका, तुझ्या सकरा भगवंत फ्रांसिसाक आणि सगळ्या धर्माध्यक्षांक सुबामपणी तुझ्या पवित्रात्म्याच्या देण्यानी भरमोण, तुझे लागी मागता वाळका, समेस्त मनशांक क्रिस्तांव जिवीत असो संपूर्ण कायेक हाडून पावय म्हणून, तुझे लागी मागता वाळका, ह्या बाबांच्या मेळांत आणि कार्मेलीत कुटुंबांत प्रार्थनासो आणि पवित्र सभेतय अपोस्तलिक मोगाचो स्वभाव सांबाळ आणि वाडय म्हणून, तुझे लागी मागता वाळका, ह्या बाबांच्या आवय बापयन भावा बहिणींनी आणि सैर्या धैर्यांनी ताका दिल्ल्या दाना खातीर सर्गींच्या देण्यांनी तांकां ग्रेस्त कर म्हणून, तुझे लागी मागता वाळका, ह्या तुझ्या भावांक तिसान दीस अदीक जेजू सारखे करून शेवट पर्यंत तांणी ताच्या पवण्यांत विश्वासी रावूंक तांकां बळ दे म्हूण, तुझे लागी मागता वाळका, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता आयक आमकां, सोम्याचे जू आयक आमकां, सोम्याची जेजू आयक आमकां, सोम्या तुझ्या प्रजेचे मागणे ऐक, तुझ्या कृपेन ह्या तुझ्या सेवकांची काळजां धर्मेक समर्पण करच्याक ऐती कर. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन सर पातकांतल्यान तांकां नितळ कर आनी तुज्या मोगान ती पेटाशी कर. या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं.
Amen. Deacon Bossat. अबळे ही आसा घडी भोव महत्वाची. कर्मेलीत वर्दींत साबार वर्सां जियेल्या उपरांत आनी धर्मीक जिणेंत संगतपणाचो अणभव जोडल्या उपरांत ताच्या की चड करून समर्पणाच्या जिणये विशीं सविस्तार समजल्या उपरांत हे भाव आपणाकच देवाक भेटोवंक फुडें सरतात. देखून आतां हे आमचे भाव एक एकलेच जावन देव प्रजे मुखार आपल्यो आंगवण्यो करतले. ह्या वेळार आमी मौनपणी तांचे पासत मागचें. I, Brother Pranam Jovin Fernandez of St. Teresa of Los Andes, desiring to live faithfully with the Virgin Mary, a life of allegiance to Jesus Christ, with my brothers as witnesses and in your presence, Brother, Very Reverend Father George Santumayo, vow to Almighty God for life, chastity, poverty, and obedience, according to the rule and constitutions of the Order of Discalced Brothers of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel. With my whole heart, I give myself to this family, founded by St. Teresa, that by the grace of the Holy Spirit and the help of the Mother of God, by constant prayer and apostolic activity in the service of our Mother, the Church, I may attain to perfect charity and give eternal glory to the most Holy Trinity. I, Brother Silton Philip Noronha of Saint Anthony of Padua, desiring to live faithfully with the Virgin Mary, a life of allegiance to Jesus Christ, with my brothers as witnesses, and in your presence, Brother, Very Reverend Father George Santumayo, vow to Almighty God for life, chastity, poverty, and obedience, according to the rule and constitutions of the Order of Discalced Brothers of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel. With my whole heart, I give myself to this family, founded by St. Teresa, that by the grace of the Holy Spirit and the help of the Mother of God, by constant prayer and apostolic activity in the service of our Mother the Church, I may attain to perfect charity and give eternal glory to the most Holy Trinity. I, Brother Anthony Stephen of the Most Holy Trinity, desiring to live faithfully with the Virgin Mary, a life of allegiance to Jesus Christ, with my brothers as witnesses, and in your presence, Brother Very Reverend Father George Santumayo, vow to Almighty God for life, chastity, poverty, and obedience, according to the rule and constitutions of the Order of Discalced Brothers of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel. With my whole heart, I give myself to this family, founded by St. Teresa, that by the grace of the Holy Spirit and the help of the Mother of God, by constant prayer and apostolic activity in the service of our Mother, the Church, I may attain to perfect charity and give eternal glory to the most Holy Trinity.
I, Brother John Clifford Rodriguez of Infant Jesus, desiring to live faithfully with the Virgin Mary, a life of allegiance to Jesus Christ, with my brothers as witnesses, and in your presence, Brother, Very Reverend Father George Santomayor, vow to Almighty God for life, chastity, poverty, and obedience, according to the rule and constitutions of the Order of Discalced Brothers of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel. With my whole heart, I give myself to this family, founded by Saint Teresa, that, by the grace of the Holy Spirit and the help of the Mother of God, by constant prayer and apostolic activity in the service of our Mother the Church, I may attain to perfect charity and give eternal glory to the Most Holy Trinity. I, Brother Santosh Mejas of the Holy Cross, desiring to live faithfully with the Virgin Mary, a life of allegiance to Jesus Christ, with my brothers as witnesses, and in your presence, Brother, Very Reverend Father George Santomayor, vow to Almighty God for life, chastity, poverty, and obedience, according to the rule and constitutions of the Order of the Discalced Brothers of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel. With my whole heart, I give myself to this family founded by Saint Teresa, that by the grace of the Holy Spirit and the help of the Mother of God, by constant prayer and apostolic activity in the service of our Mother the Church, I may attain to perfect charity and give eternal glory to the Most Holy Trinity. ही आमच्या भावांनी आपणाकच संपूर्ण तरान देवाक भेटयला. ह्या कार्मेलीत कुटुंबा मुखांत्र सर्वेस्परात एकवटूंक आशेवच्या ह्या भावांचेर आतां विशेष प्रार्थना आसतलें. आतां आंगवण केल्ल्या भावांनी दिंबी घालची. आमी उबे रावून मावूनपणी आशिर्वादाच्या ह्या मागण्यांत वांटो घेवचो. सर्गींच्या बापा, मुनशे कुळाच्या रचणारा, तूं सर संजीवनाचें उगम. तुजो मोग आमचे थंय इतलो अपरिमीत. तुजे दैवीक जिवितांत आमकां तुवें आमकां वांटिली केलाय. आदामचें पाताक जावन सगळ्या मनशुकाळाचें पाताक जावन हें तुजें मोगाचें योजन बदलूंक शकलें ना. भोव पुर्वी आबेला मारिफात संजीवनाची वाट तुवें आमकां कळीत केली. उपरांतल्या दिसांनी तुज्या मोगाळ हेब्रेव लोकांत हांवन शेगुनांनी नटयलेल्या भगेवंत दादल्यांक आनी स्त्रियांक तुवें उपजाशी केलें. तांचे पैकी श्रेश्ठ जावन आसा सियोनाची दूं सदां आमकां मरी तुज्या निश्कळंक गर्भांत हांवन तुजो ससन शब्द संवसाराचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त जल्मलो. सांतिपणाचो आदर्श जावन तुवें बापा ताका धाडलोय. आमकां ग्रेस्त करच्याक तो दुर्बळो जालो. आमकां सुटका दिवच्याक तो गुलाम जालो. ताच्या मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं ताणें संवसाराक सोडवण फावो केली आनी आपल्या पवित्र सभेक भगेवंत करच्याक पवित्र आत्म्याची देणी तुजे तावन जोडून घेतली. पवित्र आत्म्याचो थाळो ख्रिस्ताचो पाटलाव करच्याक तुज्या भुरग्यांक अपरिमीत संख्येन आपयता. मोगाच्या बांदान आपणाकच बांदच्या खातीर ती सर्व संतात कुशेन आनी मोगाळ काळजान ती आपणाकच तुका आनी तुज्या परजेचे सेवे खातीर समर्पितात. तुजो मोगाचो उलो आयकल्या ह्या भावांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. दार्थांचेर सांतिपणाचो स्पिरीत आनी जें कितें संतोशान ते बसयतात तें तांणी भावार्थान जारी करीचें तांकां आदार दी.
आनी क्रिस्ताक तांच्या दैवीक शिक्षकाक तांच्या दोळ्या मुखार तांच्या दोळ्या वजेर सदांच दवर. तांकां संपूर्ण निश्कल्पण तृप्ती दिवची दुर्बळकाय आनी पुरत्या काळजाचें विधेयपण दया कर. तुका मेस्तवांचे खातीर तांचें तें एक कालतें काळीज आसा कर. तुजे समेत सदां एक जावचें तांचें काळीज तांकां कश्टांत सोंसणीक भावार्थांत तीर भरवशान संतोश भरीत आनी मोगाच्या वावरांत सुडसुडीत करून दी. तांची बागेवन जिणी पवित्र बाबांदून हाडून दी. संवसाराची सोड मुंदारसून व्हरून दी आनी नव्या संवसाराक लाबूंक आसा त्या देण्यांची पजळीत कोणा ते जावं दीत. सोम्या ह्या तुज्या सेवकांक राख आनी चलोवन व्हर. तुज्या पुताच्या निती सिंहासना मुखार तुंच तांचें इनाम जा. आंगण्यो जारी केल्लो संतोश तांकां फावो कर. तुज्या मोगांत संपूर्ण जाल्ल्या तांकां भक्ताच्या एकतराचो संतोष फावो कर आनी तांचे सेवे निरंतर तुका ते महिमा गावून दीत. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. देखून बसा. आता आमचे वडील बाप हे भाऊ आपणा बराबर कार्मेल वर्दींत समसारके आनी सर्व रितींनी सर संगतींनी भागीदार म्हूण वळखून उक्त्यान पसारतात. कार्मेलीत दोंगराच्या बागेंत आंवका मरयेच्या रित्या पांयांच्या कार्मेलीत दरेक मेळांत तुमी आमचे सवे एक म्हणून आमी थिरायता आनी मुखार तुमी आमचे सवे सर वस्तूंचे समांतरान भागीदार जावन आसात. तुमकां दिल्ली धर्मीक सेवा जी तुमी पवित्र सभेच्या नांवी करीची ती विश्वासपणी जारी करा. आमेन. आता माया मोगस गुर्तू जावन चड करून कार्मेल कुटुंबाच्या एकवटान तांकां स्वागत मेळून मागून हांगा जमलेले कार्मेलीत याजक ह्या भावांक शांती पाठयतले. हाजीर आसलेल्या हेर याजकांकय ह्या रितींत भाग घेवंक आमी विनंती करता. संसार तुका सांडितरी हांव सांगसोना तुका. हर मनीस तुका करितना तर आनंद न्हय म्हाका. हो संसार तुका सांडितरी हांव सांगसोना तुका. हर मनीस तुका करितना तरी अनाथ न्हय म्हाका. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला. आवयची कुशीन आसतना हांवें तुका विसला. हाताचेर ह्या म्हज्या तुजें नांव लेखलां, नांव तुजें लेखलां. हो संसार तुका सांगितरी हांव सांगसोना तुका. सांगितरी हांव सांगसोना तुका. हर मनीस तुका करितना तरी अनाथ न्हय म्हाका.
साडीतकी एकावर नेंत्या बाळाक आपल्या साडीतकी एकावर नेत्या बाळाक आपल्या हांव साडी तरी हांव साडीचो हांव साडीचो हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांगचो ना तुका हर मनीस तुका करीतना तरी अनाथूनय म्हाका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांगचो ना तुका हर मनीस तुका करीतना तरी अनाथूनय म्हाका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांगचो ना तुका हर मनीस तुका करीतना तर अनाथूनय म्हाका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांगचो ना तुका हर मनीस तुका करीतना तरी अनाथूनय म्हाका आनी मुखले मिसाचें बलिदान सदांच्या बरी मुखारून वेता ह्या भावांक तांच्या कुटुंबान कुशेन कार्मेल कुटुंबाक ओपून दिलां आनी ह्या सक्रिवेचो सुसंकेत जावन ती आतां काणीको भेटयतली. जुलायल्या कानिकांची दयाळ मोगाळ बापा पातकी वळतरी आयल्या हे घरी कानीक दर्पूंक तुका वायन उडो तुका भेटोवन दिता मोगाळ जासो समर्पिता स्वीकार कर सोम्या माता वोत आमचे कुर्ते बेसा वोत आमचे कुर्पे बेसा वायन उडो तुका भेटोवन दिता मोगाळ जासो समर्पिता स्वीकार कर सोम्या माता वोत आमचे कुर्ते बेसा वोत आमचे कुर्ते बेसा आमकां दिल्या जायती देणी जावनं तुका ती अर्पितेल्या ती गळसी देल्या
सेवेत भाव भयणीच्या मायन उडो तुका भेटोवन दिता मोकार जासो समर्पिता स्वीकार कर सोम्या म्हाका वोत आमचे तुजे बेसांव वोत आमचे तुजे बेसांव वायन उडो तुका भेटोवन दिता मोकार जासो समर्पिता स्वीकार कर सोम्या म्हाका वोत आमचे तुजे बेसांव वोत आमचे तुजे बेसांव भाव भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सरपोद्वेदा देव बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात बलिदान आपल्या मनाकडे वैवीक आमच्या पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पर मागीर प्रितीच्या बापा ह्या देण्यानी गुणायलेल्या तुझ्या पुतांचें आंगवणेचें समर्पण मायपासन मानून घे आस्तानी वेंगलेला तोय माटवाशी जिवीत असो बेस जेजूच्या संपूर्ण मोगाच्या समर्पणाक तांकां केरीतपणे एकवाटायता वो एको दिसान दीस वाडत वचाक दिसपट्या बलिदानान वांटो घेवन तांची काळजां तुज्या आनी भाव भयणीच्या मोगान लासून वचून दी म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक धीन वसूया आमी करूंक फावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्वदुदार आनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निश्कलांक अंकारीचो पूत जावन तो आयलो नितर निर्मळ काळजाचो सुख संतोष ताणें फरगटलो आनी संपूर्ण निर्मळपणाचो आपूण सुनमुनो जालो सदां तुजी खोशी फाळून तो जियेलो आनी मरा पर्यंत जावन विदेय खालतो कुर्सार आमचे खातीर ताणें प्राण सोडलो असो आपणाच्याच जिवाचो संपूर्ण कोम तुका भेटोवन दिलो जी मोगान पाटलो करून आपलो संवसारांत त्याग करतात सर्व वस्तूंचो तांकां तुजी खेरी साकरी करचो वर्तमान ताणें फावो केलो आनी सरकार ठेव बसयलो केदींचर तसलो देखून दुता भक्ता संगती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी
बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून खिंदिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन दी आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशें कस मरून सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परेन जेवण जातच ताणें खालस घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत फातक्यांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वा रावतलें हें म्हज्या उडासा करात भवत सोगोट पगटुया Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्याने तोलो. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्याने तोलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगासो तेला आमचो मेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान तूं वाडय बापा आयच्या दिसा ह्या आमच्या भवानी मरा पर्यंत पवित्र सभेंत तुजी साखरी करूंक आपलें जिवीत तुका समर्पिलां तर तांचेर तुजो करीत आशिर्वाद घाल आनी आपलीं काळजां सदां तुजेर दवरून आपल्या संस्थेच्या ध्येया प्रमाणे आनी पवित्र सभेन तांकां नेमलेल्या कामा वरवीं तुज्या नांवाक महिमा दिवंक तांकां उर्बेन बरो पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्या सुमेस्तान तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां बरी देवाचे माई संगाती बघेवन सुजेती सोपती बघेवन धर्मदुता आनी सर्व कळी तुका मांडवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर कुर्साचो सांजुवांव आवेलाची सांतेरेस जेजूचे ल्हान फूल सांतेरेस आनी सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Tias Jesu वरवीं Tias Jesu सांगाता Tias Jesu थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना सुम्या कोणा लागीं वचूं आमी तुजे लागीं आसा तूं त्रास संजिवितांची
त्या जेजून शिकयलें प्रार्थना म्हणून हे आमच्या भावा पासत प्रत्येकान आमी मागया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक क्षमता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काडण्यान पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे आनी बरो वचन केल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाटय. सुमयन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी तेन्ना जोड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयेची शांती सदां काल तुमची सोबे आसो. मोगो सगुर्च जावन एकामेका शांती दिवया. वो जेजू ससन जिवी दिवचो उंडो आनी ससनाच्या बाचावेची खालस जेजूच्या पवित्र उंड्याकाल घेवन आपण मेळिल्ली आमी सोमेस्त सुभागे. सहभेटवणी केल्ल्या ह्या जागांनी तुमच्याच जाग्यार रावचे. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. Sword sergiso Muktuzo swati Moa prasruci Jinin monati Boa moli Muktuzo swati Moa prasruci Jinin monati Boa moli
उजो तुझ्या मोगाचो उंड्या रूपाक काळजांत येवून फांकय विस्वास सर्गीचो तुझो स्वामी मोवा प्रसरूची जियेन मोलादी गोवा मोदी तुझो स्वामी मोवा प्रसरूची जियेन मोलादी गोवा मोदी मुझे खातीर तूं सोंसराक आयलोय मुझ्या पातका खातीर कुर्सार मेलोय त्यागान मोगान जीव उलो दिलोय मोगा जिविताक साक सालोय मुझे खातीर तूं सोंसराक आयलोय मुझ्या पातका खातीर कुर्सार मेलोय त्यागान मोगान जीव उलो दिलोय मोगा जिविता साक जालोय जेजू मुझ्या काळजांत पेटला उजो तुझ्या मोगाचो उंड्या रूपान काळजांत येवून फांकय विस्वास सर्गीचो तुझो स्वामी मोवा प्रसरूची जियेन मोलादी गोवा मोदी तुझो स्वामी मोवा प्रसरूची जियेन मोलादी गोवा मोदी पास्वसरो देवन पोषण करताय उंड्या रूपान येवन भुगता बैताय पातका काळोख तो दावडायताय सर्गी दरवाटो उक्तो करताय पास्वसरो देवन पोषण करताय उंड्या रूपान येवन काळोख तो दावडायताय सर्गी दरवाटो उक्तो करताय जेजू मोच्या काळजांत पेटला उजो तुझ्या मोगाचो उंड्या रूपान काळजांत येवून फांकय विस्वास सर्गीचो तुझो स्वामी मोवा प्रसरूची जियेन मोलादी गोवा मोदी तुझो स्वामी मोवा प्रसरूची जियेन मोलादी गोवा मोदी आतां हे आमचे 5 जण भाव तांची बोगणां सांगाता घालून हे अर्गां गीत देवाक भेटयतात.
म्हज्या काळजांतली बोगणां उतरांनी गायता हरसून दिन वासून तुका म्हजो वर्तो मोकरच्या मोगाळ जेजू तुज्या मोगाची रूच हांव साकोन आसा म्हजो मोग केल्ल्या इश्टाक फाटी मोग करूंक आतां ही जिणी हांव जियेता म्हजो मोग केल्ल्या इश्टाक फाटी मोग करूंक आतां ही जिणी हांव जियेता पहिले पोटी आपटना उमाळली थंयसर बोगणां तुज्या मोगाची म्हजें काळीज तुवें पहिले पोटी आपटना उमाळली थंयसर बोगणां तुज्या मोगाची दुबळी कालती आनी निस्कळ जिणी जिणी तुजी सदां सर्वदा म्हज्या काळजांतली बोगणां उतरांनी गायतात हरसून दिन वासून तुका म्हजो वर्तो मोकरच्या मोगाळ जेजू तुज्या मोगाची रूच हांव साकोन आसा म्हजो मोग केल्ल्या इश्टाक फाटी मोग करूंक आतां ही जिणी हांव जियेता म्हजो मोग केल्ल्या इश्टाक फाटी मोग करूंक आतां ही जिणी हांव जियेता म्हजो आत्मो आज उडी मारता उल्लासा तुजो जाला आज हांव शेवट पर्यंत म्हजो आत्मो आज उडी मारता उल्लासा तुजो जाला आज हांव शेवट पर्यंत सर्गीची जिणी ह्या संवसारांत जिये ध्यानांत सोदता तुजी कुशी म्हज्या काळजांतली बोगणां उतरांनी गायता हरसून दिन वासून तुका म्हजो वर्तो मोकरच्या मोगाळ जेजू तुज्या मोगाची रूच हांव साकोन आसा म्हजो मोग केल्ल्या इश्टाक फाटी मोग करूंक आतां ही जिणी हांव जियेता म्हजो मोग केल्ल्या इश्टाक फाटी मोग करूंक आतां ही जिणी हांव जियेता
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, आईच्या संभ्रमापासत तुका दिन वाचून जेजूच्या कुळी रक्ताच्या जेवण भक्तीन घेतल्या उपरांत हे मागणी आमी विश्वासन करता. म्हत्वाची बेसाचे आंगणे करून आपले जिवीत तुका समर्पिला ह्या आमच्या भावांची काळजां पळयत आत्म्याच्या उज्यान जळती दवर आनी आज केल्या समर्पणाक मोरा पर्यंत तांकां विश्वासी सांबाळून सर्गी ससना सुखान जेजूक एकवडोंक आनी तुका रूप रूप बघून तांकां पावय. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. दयेकन बसात. उपकार बावडची उतरां घेवन ब्रदर प्रणाम ह्या 5 जाणां भावांचे तर्फेन आमचे लागीं उलयता. मोगाचनो आमच्या काळजाची बोगणां उतरांनी गावन दनिया देवाक ताणें केल्ल्या बऱ्यापणाक आमी सांगाता हरसिलें आनी तीच आमची बोगणां ह्या म्हज्या भावा संगी तुमचे मुखार दवरूंक हांव आशेतां. पयल्यान हांव म्हजो मान बागयतां दनिया देवाक ताणें आमकां विस्नार देण्यांनी नेटोवन कार्मेल वर्दींत शाश्वीत सांदे जावंक आमकां फावो केल्ल्याक. उपकार बावडोंक आशेतां आमच्या कर्नाटक गोंय प्रांत्याचो वडील मनादीक बाप जॉर्ज सांतुमायर हांचो. तांणी तांचो मोळादीक वेळ आमचे खातीर दिवन हांगासर येवन मीस भेटोवन आनी आमच्यो आंगवण्यो स्विकार करून कार्मेल वर्दींत शाश्वीत सांदे जावन स्विकार केल्ल्या तांकां देव बरें करूं. कुटुंब जावन आसा एक देवाचें एक वर्तें देणें आनी ह्या कुटुंबांत देव आपोवण्याचें बी ओंपुल्ल्या आमच्या आवय बापायचो आनी भाव भयणींचो उपकार बावडोंक आशेतां. तांणी केल्ल्या सर्व त्यागाक आनी सॅक्रिफिसाक देव तांकां 100 वांट्यांनी आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा. ಅದೇ ರೀತಿ ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ ಸಹೋದರ ಆಂಟನಿ ಸ್ಟೀಫನ್ ನವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಸಹೋದರಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಈ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಆನಂದಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. हांव देव बरें करूंक आशेतां आमच्या सांजुजे कोवेंताचो वडील जावन आसच्या मनादीक बाप चार्ल्स सेरावो आनी आमचो तरबेतदार बाप लॅन्सी लुवीस हांचो. तांणी आमकां एक कुटुंबा भशेन कार्मेल वर्दींत आमची जतन घेवन तरबेती दिवन ह्या वर्त्या दिसा आमकां तयार करून आमची जिणी समर्पूंक कुमोग केल्ल्याक तांचो उपकार बावडटां. देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सर्व तरबेतदारांचो आत्मीक दिरोक्तरांचो आनी आमच्या हिता चिंतकांचो कार्मेल वर्दीच्या स्पिरितांत सोलोंक शिकयल्याक आनी आमकां पाठिंबो दिल्ल्या तुमकां आमी आभारी जावन आसा. अखेरीक उपकार बावडटां ह्या सांभ्रमीक मिसाच्या बलिदानान हाजीर जाल्ल्या सर्व येजाकांक धर्म भयणींचो आनी कार्मेलीत तिसऱ्या वटीच्या सर्व सांद्यांचो. तशेंच आज लितुर्ची मांडावळ सोलोवन वेल्ल्या बाप रुडॉल्फ पिंटो, गितां गायनाद्वारे मिसाची मांडावळ सोबयल्ल्या कोयर मेस्त्री आनी सांद्यांचो, मिसाचें बलिदान लायव्ह टॅलिकास्ट करून कार्मेल स्टुडियोचो इन्चार्ज मनादीक बाप स्टीव लोबो हांचो आनी ह्या कार्याक भरपूर रितीन सहकार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडटां. सर्वांक एकच उतरान देव बरें करूं. संभ्रमीक बेसावा खातीर उबे रावया. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. तकली बघून देवाचो आशिर्वाद आमी घेवया. आमच्या मनान बरें निचे घालता तो सर्वेस्वर तुमकां तुमचे नेचेवांचेर करून दवरूं आनी आज केली बसन विश्वासान सांबाळूंक तुमकां बोल देव. तुमी मसून काडटा त्या त्यागी जिविताच्या बेसांत संतोशान जियोंक आनी संतोश बरी काळजान तुमच्या भाव भयणीचे जबाबदारेन जतनाय घेवंक
जेजूचो आनी आमचो बाप तुमकां पावो. पवित्र आत्मान तुमच्या काळजांनी देवाचो मोग घालून तुमकां सुमयाच्या नांवान एकवटले एकवटान करूं आनी एकवटां मनशा मुखार जेजूच्या मोगाचो रूपकार जावं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर ह्या संभ्रमांत वंटकेंतल्या समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. निमाणें धाडच्या पयलें हांव ह्या आमच्या पांचजाणां भावांक उल्हासितना ह्या शाश्वत अंगणीची निमाणी उतरां जावन आसलीं आनी मुखार तुमी आमचे कुटुंबांत व्हड जाल्ले तुमी आनी तुमच्या कुटुंबाच्यांनी उदारपणान आमकां आमच्या ह्या कर्मेलीत वर्देक ओपसून दिला आनी आमचे ते पूण आमी तुमचो उपकार भोगता. जर तर तुमी त्याग करून आमकां दिवंक नासलें जाल्यार हांगासर ते आसतले. देखून सगळ्या कार्मेलीत वर्देच्या नांवेन ह्या आमच्या भावांच्या आवय बापायचो भाव भयणीचो कुटुंबादाराचो आमी उपकार भोगता. देवाचे आशिर्वाद तुमचेर मागता. तुमच्या कुटुंबांत एक पूत उणो जालो पूण आमी सगळे एक महान कुटुंब जाल्या. देखून आमी सगळे तुमच्या कुटुंबाचे संदे तसले आशिर्वाद तुमकां देव फावो करून दी आनी हो आमचो भावपणाचो एकवट वाडून दी म्हूण मागता. आवय बापायक देव बरें करूं म्हणटा. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे वडुकार हालेलुया हालेलुया. एका तस्विरे खातीर सर्व याजकांनी आल्तारी मुखार येवचें आनी उपरांत तस्वीर जाल्या उपरांत आमी खंयसर आमी वेस्टींग केलें थंयसरच फाटीं वचून आमची मुस्तायकी सोडची. संबंदिकांक कुटुंबाच्यांक हितचितकांक एक तिळसोवणी आसा. आज बहुशा आमचे हे भाव काल तांकां रिकलेक्शन म्हणून नियाळसो दीस आसुल्लो. काल ते मागून आसले आज एक कार्य बरें जावंक जाय म्हणून पळय दोनपारा शिरादारीचो पावस पूण आतां बरोसो आसोर जाल्यार तुमकां काणपिवण ह्या इगर्जेच्या उजव्या कुशीक म्हळ्यार आमी रावुल्ल्याच्या दाव्या कुशीक स्टॉलाच्या कुशीक मांडून हाडलां. दयेकर तुमी सगळ्यांनी हो काबी फळार घेजय म्हणून आमी खालती विनंती करता. ताच्या सांगाता ह्या जागांनी आमच्या ह्या ब्रदरांक शांतीचो उमो दिलो. देखून सैऱ्या धैर्यांनी मोगान तांकां उमो दिजय म्हूण तांची आशा खंय. देखून तुमी आतां ही तस्वीर जाल्लीच तुमच्या भावांक विश करूंक जाय तर दयेकन मुखार सरचें. पूण 7 दीस जाता तरी गरजेन चड आवाज नासतना भायर जालें तर आमकांय बरें आसलें इगर्जेची माणसुकी सांबाळच्या. Saibini, awesome so mantuka. Magni amchi geun varge sarga, zondi ashirvada. Carmel dongrar sokche Saibini, awesome so mantuka. Magni amchi
Cristo em sangue cutar, cushita de corumbiada, Carmel dongrar sok ce sai bini, azam sumantuta, magni amci geun varge sarga, zondi ashirvada. Pagyan mo po sa Jay Kurwen,